साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्याकडे धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज दिसभर कितें घडलें तेजो आमी थोडक्यात नियाळ घेवया. चड वेळ वगडायनासतना सगळ्यात पयलीं ह्या डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन. सर, तुमच्या कडेन खंयची अपडेट आहा? दिल्लीच्या सोरो घोटाळ्यांत जामिनाचेर सुटका जाल्ल्या अरविंद केजरीवालाचो जो जामीन आहा तो 2 तारखेर सोंपता आनी 2 तारीख लागीं पाविल्ल्यान अरविंद केजरीवालान जामीन परत वाडोवन दिवचो म्हणून सुप्रीम कोर्टात एक PLA दाखल केल्ली. सुप्रीम कोर्टान आज ह्या PLAचेर सुनावणी जाली आनी सुप्रीम कोर्टान हो अर्ज भायर मारलो आनी एक न्यायाधीश आसा ताणें सांगलें की आपूण हेजेर आदेश दिवपाक शकनात. तुका जर मुजत वाडोवंक जाय जाल्यार जो सरन्यायाधीश आहा ताचे कडेन तूं वचपाक शकता. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी येता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन एक असो आरोप केला विरोधकांचेर की विरोधकांचे टिकेचो आपल्याचेर कांयच परिणाम जायना, पूण ज्या राज्यांनी इंडिया आघाडीचें सरकार येयला थंय OBCंचेर अन्याय जाल्लो आसा आनी OBCचें आरक्षण काडून भलत्यांकच दिल्लें आसा अशे तरेचो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केल्लो आसा. ह्यो दोनूय सविस्तर तुमकां बातम्यो पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान. तर सुशांत सरान सांगिल्ल्यो बातमी तुमी नक्की 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. फुडें वचुया समिधा कडेन आनी समिधा कडल्यान जाणून घेवया हेची अपडेट. बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटला सामकार जे अंडरपास आसा तातूंत दर वर्सा पावसाळ्यांत उदक साचून रावता आनी ताका लागून थंयच्यान यो वच करपी लोकांक बरोच त्रास जाता. आतां अंदूय बी हें उदक थंय तुंबून रावतलें तर हाजेर कितें तरी उपाय येवजण काडपाक जाय. देखून आज आमदार विरेश बोरकारान हेर अधिकाऱ्या सयत ताची पळोवणी केली आनी ह्या अंडरपासाच्या वेवस्थापनाची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान दिवची अशी आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करतलो अशें आमदार विरेश बोरकारान पळोवणे उपरांत सांगलें. आनी दुसरी बातमी म्हणजे नानोडे वाठारांतली जी चिरे खण आसा ती कायमची पुरून काडची अशी थळाव्यांची मागणी मुखार येवपाक लागल्या. कित्याक काय म्हणल्यार थंय चिरे खण जी आसा ती जीव घेणी थारत आसा. आतां मेरेन 4 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडला. देखून ही चिरे खण पुरोवची म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. तर अश्यो ह्यो 2 बातम्यो आसा, तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळयात. तर नानोड्या चिरेखणीन बुडून कितल्याशाच जाणांक मरण दिलें, ताका लागून ही खण पुरोवची म्हूण लोकांची मागणी आसा. फुडें वचूया ऐश्वर्या केरकरा कडेन आनी तेज्या कडल्यान जाणून घेवया अपडेट्स. मुळगांव वाठारांत सोमारा राती घराक उजो लागून सुमार 5 लाखाचें लुकसाण जालां. शॉर्ट सर्कीट जावन हो उजो लागलो अशें कळटा. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार केपेच्या शेल्डे वाठारांत तळ्या लागसर आशिल्ली एक बांय धोकादायक स्थितीन आसा. ह्या बांयत फाटल्या दिसांनी खुबशीं जनावरां म्हटल्यार गायो म्हशी अश्यो पडोवन कुसून उरल्या. सो हाचेर बेगोबेग संबंदीत खात्यान उपाय काडचो अशें थळाव्यांनी मागणी केला. आनी तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार पेडणेच्या देऊळवाडा वाठारांत बिबट्याचो सद्या वावर वाडला. ताका लागून थळाव्यां मदीं भंय निर्माण जाला. हाचेर रान खात्यान बेगोबेग उपाय काडचो अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. परतून बिबट्याचो वावर वाडपाक लागला. राना खात्यान हाजी उपाय येवजण करचो म्हूण थळाव्यांची मागणी. आतां फुडें वचुया संजना कडेन आनी संजना कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट. फोंड्या वीज खात्याच्या कार्यालयांत आरजीच्या कार्यकर्त्यां सयत आयज थळाव्यांनी धडक दिली. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या मतदारसंघांत येवपी आडपय दुर्बाट पंचायतीच्या वाठारांत शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान कितल्याशाच घरांतल्या वीज उपकरणाची लुकसाण जाल्ली आसा. वट्ट 55 घरांक हाचो फटको बशिल्लो आसा आनी 10 ते 15 लाखांचें लुकसाण जालां. ही लुकसाण भरपाय बेगींतल्या बेगीन दिवची, नाजाल्यार आमी उगी रावचे नात अशी शिटकावणी ह्या वेळार थळाव्या सयत आरजीच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली आसा. ही सविस्तर बातमी 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार दिल्लीच्यान वाराणसी वचपी इंडिगो फ्लायटीन बॉम्ब आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत फ्लायट आसा ती आसली ती रनवेचेरूच थांबोवन प्रवाशांक भितर आशिल्ल्या प्रवाशांक एमर्जन्सी एक्झीट दारांतल्यान सुरक्षीत भायर काडले. ही घडणूक आसा ती आयज सकाळी घडली. आनी आतां फुडें वचुया गौरीशा कडेन आनी गौरीशा कडल्यान जाणून घेवया हाची अपडेट.
मिरामार शारदा मंदिर हायस्कुला कडेन जो फूट ब्रीज आसा त्याची परिस्थिती सामकीच बाबत स्थितींत आशिल्ली आनी गोमंतक टीव्हीन ही जी बातमी आसा ती उजवाडाक हाडिल्ली. ताचेर दखल आतां CCPन घेतलें आनी हो पूल जो आसा फूट ब्रीज तो बंद केलेलो आसा. हाची चांचणी जातली GECच्या वतीन आनी 7 दिसां उपरांत हो पूल जर योग्य आसा किंवा ना ते कळटल्यान डिसमेंटल करतले. शारदा मंदिर हायस्कुलान लेगीत CCPक पत्र बरयल्लें की हो जो ब्रीज आसा ताचो उपयोग जायना. 2012 सालांत हो फूट ब्रीज बांदिल्लो जेणे करून येरादारीची गचमुड्डी किंवा शारदा मंदिर हायस्कुलान वचपाक भुरग्यांक सोंपें जावचें. पूण हो पूल चड व्हडलो आशिल्ल्यान तो पालकांक लेगीत लोंगकट पडटालो आनी उपयोगा विणें तो पडिल्लो आनी तेजी बाबत परिस्थिती सामकी जाल्ली. तेजेर आतां ही दखल घेतलेली आसा गोमंतक टीव्हीच्या न्यूजाची. आनी दुसरी बातमी अशी आसा की काणकोण वाठारांत सामकें हळशिकावणें उदकाची पुरवण जाता. फाटीं पारवे आनी तशेंच आगोंदा प्लांटांतल्यान हळशिकावणें उदकाची पुरवण जाता ही उक्ताडार आयिल्ली. आजून लेगीत काणकोणच्या कांय वाठारांनी हळशिकावणें उदकाची पुरवण जाता. ताका लागून कांय समाज वावुरपी आसात जशे की जनार्दन भंडारी हाणें लेगीत कंप्लेंट फायल केलेली आसा पुलिशेंत PWD आड की जे कोण हळशिकावणें उदकाची पुरवण करता आनी हाच्या खातीर लोकांच्या भलायकेचेर ताचो परिणाम जावं येता. सो ह्या अधिकाऱ्यांचेर कडक कारवाय जावची आनी तांकां अटक जावची अशी मागणी आनी कंप्लेंट तांच्यांनी केलेली आसा. गौरीशानूय 2 म्हत्वाचे अपडेट्स दिल्ले आसा आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार रिझर्व बँकेन येस बँक आनी ICICI बँकेचेर मोठी कारवाय केल्या. बँकींग नेमांचें उल्लंघन केल्या प्रकरणा वयल्यान RBIन ICICI बँक आनी येस बँकेक 1 कोटीचो जाल्यार ICICI बँकेक 1 कोटीचो जाल्यार येस बँकेक 91 लाखांचो दंड दिला. ह्यो ज्यो तुमकां सब एडिटरांनी आनी एंकर्सांनी ज्यो बातम्यो सांगल्या ते तुमी 7च्या बुलेटिनाक नक्की पळोवच्यो. कॅमेरामॅन हर्ष शेडरकरा सयत हांव उत्तेजा गावस. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्याकडे न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. जो एक ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.